भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन मागली हळदोणेच्या जानूस गोन्साल्विसाच्या फॅमिलीची माफी। विरोधी पक्ष पडले सरकाराचेर तुटून जानूसाची कूड ना जावपाचेर मागली न्यायालयीन चौकशी। मांडवीतल्या कॅसिनो बोटिंग आनीक 6 म्हयने मुजत वाड दिवपाचो काँग्रेस आनी आपान केलो निषेध। ते म्हणटात हे सगळे कॅसिनो बेकायदेशीर। मासीक पाळी असताना देवकार्य करपाक घालपी परंपरा बंद करपी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाक दिलो गोंयच्या बायलांनी येवकार। नेपाळ भाशेन कायदो करपाची मागणी। मायनिंग लिजाचे नूतनीकरण केले म्हणून काँग्रेस करतली विजिलन्स आनी पुलिशेत कागाळी। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार, आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार आनी हेर अधिकाऱ्यांक करतले आरोपी। आता खबरो विस्तारान। हळदोणेचो 24 वर्सांचो तरणाटो जानूस गोन्साल्विसाची कूड बांबोळीच्या मॉर्गांतल्यान ना जावपाच्या प्रकरणाक लागून विरोधी पक्ष सरकाराचेर तुटून पडल्यात। मात शेनवारा बांबोळेच्या दोतोराक निलंबित करतकीर भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे आयतारा स्वता वचून जानूसाचे फॅमिलीक मेळ्ळो आनी ताणें तांची चूक मागली। पूण म्हणून प्रकरण निवळतलेशें दिसना। ही कूड ना करपा फाटल्यान कोणाचो तरी सुवार्थ आसा असो आरोप काँग्रेसीन केला। जाल्यार आम आदमी पार्टीन ह्या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी मागल्या। सोशल मीडियाचेर तर अक्षरशः बोवाळ पडला। 45 वर्साच्या एका मनशाची कूड व्हरपाक कोण आयलो ना म्हणून ती लासपाक पणजे महानगरपालिकेक दिवपा बदला गोवा मेडिकल कॉलेजीन जानूसाची कूड काढून ती लासपाक दिली। ताचेर बोवाळ पडटकीर मंत्री विश्वजितान बेगोबेग त्या विभागाचो मुखेली दोतर आनी हेर 2 जाणांक निलंबित केले। तांचेर पुलिशेत कागाळय केली, पूण विरोधी पक्ष हाचेर समाधानी नात। ह्या पद्दतीन जर जीएमसीचे कार्य जालें जाल्यार कोणाचे विश्वास दवरप। आज अशी जर बॉडी अक्षरशः बॉडी जी असतात ती 24 वर्साची बॉडी काडटा आनी तुमी 44 वर्साच्या कितले दादल्याची बॉडी बदलाक रिप्लेस करतात आनी अशे पद्दतीन फालतू असो रिप्लाय हे अशें जर जावपाक लागले जाल्यार कोणाचे विश्वास दवरप केले त्या प्रमाणे। आनी दिसता आमकां की ही लापरवाह अशी जेणे खंय ट्रेन म्हाका दिसता स्टाफ नसत। मागीर भरती करतना सुद्दां तेजी हे पळयनासतना बाबा तो भुरगे जावं कोणी जावं तेजी ती जो कॅपेबल आसा काय ना हें पळोवपाची गरज आसता। नाजाल्यार फक्त आपले सपोर्टर लागपाक जाय म्हणून कोणाक घालप जाता, कोणाक भरती करप जावप आनी असले प्रकार घडपाक जायना। 3 ऑक्टोबराक आल्दोनच्या लोकांनी सांजच्या 6:30 वरांचेर कॅन्डल लायट मार्च दवरल्या आनी यानूस हो एक म्युजिशियन आसलो त्या खातीर म्युजिकल कॉन्सर्ट त्या खिणाक जातलो हे तुमकां सगळ्यांक कळोवणी आमी दिता। आल्दोना जंक्शनाचेर मेन आल्दोना जो ज्या जाग्यार तेर्सेन आसा एडवर्ड सुवारीस स्टॅच्यू आसा त्या जाग्यार ही कार्यावळ जातली। या पुराय प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करची अशी मागणी आपान केल्या। सरकार सारखे चलना देखून असल्यो ह्यो घडणुक्यो घडटात अशें आप म्हणटा। एक 24 वर्साच्या भुरग्याची कूड दितना ती 45 वर्साच्या भुरग्याची म्हणून समजून दिवप, 45 वर्साच्या दादल्याची जाणट्याची म्हणून समजून दिवप, हातून कांयच फरक कळना काय म्हणटा तितल्याक असो आमकां एक प्रश्न उपस्थित जाला। आनी हे सगळें कित्याक घडटा तर सरकारूच जाग्यार ना। जेन्ना सरकार जाग्यार ना तेन्ना कर्मचारी आपल्याक जाय तशें वागतले, कोणाक धाक आसचो ना, कोणाक भंय आसचो ना। सस्पेंड करतात, पेंडींग इन्क्वायरी म्हणटात आनी मागीर खंयच्या तरी मिनिस्टराच्या एका फावराचेर तो मनीस परतो 1-2 म्हयन्यांनी 6 म्हयन्यांनी परतो कामार रुजू जाता। सो कोणाक भंय उरूंकूच ना। सो आमी सरकाराचो ह्या निशेध करता की तांकां कार्य आपलें करपाक सध्या जमाना, तांचो कोणाचेरूच धाक उरूंक ना। दुसरो म्हणजे प्रश्न असो उपस्थित जाता की ह्या 24 वर्साच्या तरणाट्याची कूड अकस्मात अनआयडेंटिफायड बॉडी म्हणून भायर दितात, अनक्लेम्ड म्हणून बॉडी भायर दितात, जाल्यार ताजेर फाल्यां फुडें परतोकूच खंयचे कोणे व्हेल्या ते कितें मॉनिटरींग आसता हाजे बद्दलूय आमकां एक व्हडलें रॅकेट आसलेल्या भशेन दुबाव लागता। सो आमी मागता आम आदमी पार्टी की ह्या प्रकरणाची खोलायेन ज्युडिशियल चौकशी जावची, ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावची। मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक राऊत आनी पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत आनी श्यामचारी। मांडवी न्हंयतल्या कॅसिनोंची मुजत सरकारान आनीक 6 म्हयन्यांनी वाडयल्या। हे मुजत वाडीक काँग्रेसीन खर विरोध केला। एप्रिलान दिल्ली 6 म्हयन्यांची मुजतवाड आयतारा काबार जाली, पूण नव्यान दिल्ले मुजतवाडीक लागून हे कॅसिनो आता फुडल्या वर्सा 30 मार्च मेरेन मांडवीन उरतले। मांडवी न्हंयत सध्या 6 ऑफशोर कॅसिनो बोटी आसात। भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकार शेनवारा ह्या विशयाचेर उलयलो।
संबंधित मंत्र्यान धाडिल्ल्या ह्या फायलीचेर मुख्यमंत्र्यान सय केल्या अशेंय ताणें सांगलें. कॅसिनो धोरण तयार करून गेमिंग आयोग स्थापन करपाचें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान दिल्ले. तशेंच कांय नेम करून मांडवी न्हंयेंतल्यान हे कॅसिनो भायर व्हरून तांकां दुसरी कडेन सुवात दिवपाचें उतर ताणें दिल्लें. पूण विरोधी पक्षाक हे मान्य ना. फकत कॅसिनो लॉबीचो फायदो करून दिवपा खातीर हे चल्ला असो आरोप गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरान केला. Cabinet has given another extension, after extension, to these casinos. ह्या casinos BJPचो लिडर मनोहर पर्रीकर जेन्ना ओपोजिशन आशिल्लो तेन्ना तांकां व्हरून समुद्रांत बुडयतलो. तेंचे विरुद्ध आंदोलन केल्लें, मशाल मिरवणूक काडलेली, मशाल आंदोलन केल्लें. तेजे नंतर गव्हर्मेंटान घेतकर तो तें विसरलो आणि एक्सटेंशन आफ्टर एक्सटेंशन जस्ट बिकॉज दे आर गेटिंग मनी. आणि पयर जी रिव्ह्यू मिटींग म्हणून घेतली, एक मिटींग ताका तेणी नांव रिव्ह्यू मिटींग दिली, फर्स्ट टायम आयकता. काँग्रेस पार्टीचे आसा की हे मिटींग फक्त काजिनोक एक्सटेंशन दिवपा खातीर तेणी पयर ते बसल्यात आनी ताका नांव दिलां रिव्ह्यू मिटींग. म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान थंयच्यान इनिशिएटीव घेतल्याक काजिनोक एक्सटेंशन दिवपाचें. परत सांगतात ते काजिनोची पॉलिसी हाडटले आनी थंय काजिनोचे गोवा गॅमलिंग एक्ट 2012 अमेंडमेंट केलो आनी आज मेरेन तो एक्ट इम्प्लिमेंट करनात. तो एक्ट इतल्याच खातीर केलो जे हेंचे कडेन करप्शन पयशे घेताले काजिनो कडल्यान ते तसले वाडोवपाक आनी तो एक्ट तेंचे मुखार दाखोवप. थंय गेमिंग कमिशन बाकी सगळे रेग्युलेशन्स आसात. सो ते एक्ट पास करप आनी दवरप. तेंचे ज्यो फिडींग बोर्ड्स आसात त्यो इल्लिगली ऑपरेट करतात. तर भितर काजिनोक जे गॅम्बलिंग वेगळे जातात, लायव्ह गेमिंग आनी सगळ्यो त्यो इल्लिगली चलतात. आमी आयकले प्रमाणे थंय प्रोग्राम सुद्दां मॅन्युप्युलेट केल्लो आसा. म्हणजे तुमी जर 10,000ची जर थंय हें घेतलें जाल्यार फक्त ते 10%च गव्हर्मेंटाक दाखयता, 90% इल्लिगल बिजनस चलतात. अशे तरेचे वेगळे व्यूहरचना सरकार तांकां सपोर्ट करता आनी कंप्लिटली इल्लिगलिटीज जाका तेणीच सांगलेलें आमी भायर मारतले म्हणून, तेणीच सांगलेलें आमी तांकां रिअलोकेट करतले म्हणून. सो काँग्रेस पार्टी ओपोजीस दीस एक्सटेंशन. आनी तुमी जें उतर दिलें, काँग्रेस पार्टीचो डिमांड आसा की आमकां गोंयांत काजिनो नाका, हो आमचो मॅनिफेस्टोन आसा. कॅसिनोचो असो एक परिस्थिती जाल्या की सरकार कोणाचोय जावं, काँग्रेसीचो जावं, BJPचो जावं आनी गोंयकारपणा म्हणून आड्ड्यो मारपी गोवा फॉरवर्डाचो जावं जाल्यार MGPचो जावं, सरकार आज कॅसिनो चलयता हें सिद्ध जाल्लें आसा. लोकांचे पयशे मोडून जेटी बांदप, पार्किंग स्ट्रक्चर बांदप, फुटपाथां फुकट दिवप तांकां, असलेंच काम करता हे सरकार. कॅसिनोचें ऑलरेडी आमी एक्सटेंशन दिल्लें आसा. आमी कॅबिनेट डिसिजन घेतिल्लें आसा आनी कॅबिनेट डिसिजनांतल्यान तें दिलां. 6 म्हयने ते दीस दिले सर, ते दिसा कॅबिनेट डिसिजन ना, त्या दिसांनी आमी प्रत्येका कडेन जी फायल धाडल्या ती फायल पर्सनली सायन केल्या. तातूंत एकूच कॅसिनोचो विशय नाशिल्लो, 6 विशय आशिल्ले आनी तातूंत हो एक MOUचो विशयूय आसा. 6 आमचे टोटल इश्यूज आशिल्ले. ऑल 6 इश्यूज आर एप्रूव्ड बाय द कॅबिनेट आणि त्यानंतरच हो आज MOU आम्ही सायन केला. पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख, विराज कामत आणि यशवंत परब. फाटल्या सप्तकात सुप्रीम कोर्टान एक इतिहासीक निवाडो दिलो. बायलांचे मासीक पाळयेची पिराय आसता 10 ते 50 वर्सां. तेन्ना हे पिरायेचे बायलांक केरळाक साबरीमालाच्या अय्यप्पा देवळान वचपाक बंदी आसताली. ती परंपरा सुप्रीम कोर्टान सोंपयली. वांगडाच सगळ्या स्तरांच्या धार्मीक कार्यावेळार मासीक पाळी जाल्ल्या बायलांक पयस दवरप हे बेकायदेशीर, असंविधानीक आनी मनमानीपणां जावन आसा अशेंय सांगलें. गोंयच्यो सामाजीक वावुरपी, दोतोर आनी शिक्षणतज्ञ बायलांनी ह्या निर्णयाक येवकार दिला. मासीक पाळी जाल्ल्या बायलांक अशुद्ध म्हणून पाचारून देवा कडल्यान पयस दवरपाक शास्त्रीय आदार आसा काय कितें हें जाणून घेवपा खातीर गोवा 365 मेळ्ळी गोंयची नामनेची स्त्रीरोग तज्ञ डॉक्टर शीला गुप्तेक. ती म्हणटा हाका कसलोच शास्त्रीय आदार ना, पूण निमाणे हाचेर निर्णय कितें तो दर एक बायलेन घेवपाचो. ज्या दिवसान बायलेक मेन्स्ट्रुएशन म्हणजे ऋतुस्राव म्हणटात, म्हयन्याची जाल्ले आसता तेन्ना ती बायल भश्टी आसता किंवा तिका आपुडल्यार विटाळ जातले अशी जी भावना आसा ताका शास्त्रीय किंवा मेडिकल दृश्टींतल्यान ताका कांय आधार ना. म्हणजे एक मनात एक समजूत आसता की त्या दिसांनी जे
बायलां स्त्रियाचे शरिरातले वायट रगत जे आसा तें भायर सरता आनी तितल्या दिसा ती अशुद्ध आसता किंवा तिका आपुडले जाल्यार दुसरो मनुष्यूय अशुद्ध किंवा ताका विटाळ जाता अशें ताका मेडिकल हातूंतल्यान कांय आधार ना. पण त्या दिसांनी देवा फुड्यान वचप की ना वचप अशें म्हाका पर्सनली अशें दिसता की तो ज्या त्या समाजाचो किंवा फॅमिलीचो ज्या त्या बायलेचो घरांतल्या मनशाचो तेंचो प्रश्न तो तेंच्या भावनेचेर आधारीत आसा. तेजेचेर आमी कायद्यान बंदी घालून किंवा कायदो हाडून कांय व्हडलेशे उद्दिश्ट कितें साध्य जातलें अशें म्हाका दिसना. तरी एक दोतोर म्हणून म्हजें अशें मत आसा की देवकार्य आसा किंवा आनी कितें कारण आसा म्हणून पट करून पाळी फाटी फुडें हाडपाक खूब लोक एडवायस मागतात. तर अशें परत परत गुळयो घेवप हें बरें न्ही इतलें हांव सांगूंक शकता. डेम्पो वाजिण्य महाविद्यालयाची प्राचार्य राधिका नायक तर म्हणटा हो निवाडो म्हळ्यार भारताच्या इतिहासांतले एक महत्वाचे मॉडर्न. This is marked as a turning point in history. It is a decision that has been criticized by the Hindu majority who are the religious leaders because it is seen as a blot on traditions and customs. So the equality of the woman to enter into a place of worship has been upheld by the Supreme Court. And therefore, as legality is concerned, as law is concerned, I think the Supreme Court has done justice. I remember there used to be rooms in ancestral homes which were known as Karikudis, and these were the rooms where the women would be in those days, as it was called. However, times have changed. Now women being equal partners in economic activity, they go to work, they cook on those days, so to say, and the only thing probably that they are not doing is worshipping God and going to temple. They don't want to break away traditions themselves. But the challenge that came up before the Supreme Court was that women wanted to be allowed to go into this place of worship. And so I think it is a judgment which is going to be written down in the pages of history as a beginning of a new chapter where women have been given their freedom, their right. गोंयच्या कांय तरणाट्या चलयांनी हे प्रथेआड एक चळवळ सुरू केल्या सेम ह्या नांवान, म्हटल्यार स्पीक अगेन मेनिस्ट्रुअल एक्सक्लुजन. कारण ही प्रथा गोंयच्या कांय देवळांनी चलता आनी घराघरांनी. हे चळवळीचे एक वांगडी अन्वेषा सिंगबाळ तर म्हणटा ही प्रथा बंद करपाक नेपाळा भशेन कायदोच काडपाक जाय. गोंयान जर आमी पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता परिस्थिती खुबशी वेगळी ना. जरी बायलांक देवळान वचपाक मेळ्ळें तरी मासीक पाळये वेळार खंयच्याच बायलेक देवळांक वचूंक मेळना. आनी कांय देवळांनी तर अशे बोर्ड सुद्दां मारिल्ले आसात की मासीक पाळी चलता जाल्यार तांणी येवचें न्हय म्हणून. पूण म्हाका दिसता की ह्यो सगळ्यो ज्यो गजाली आसात त्यो बदलतले जाल्यार एक सामाजीक ताका मुवमेंट जायच. पण ताच्याय म्हत्वाचें आसा की बायलांनी स्वताच्या तकलेन ज्यो कांय रुढी घालून घेतिल्ल्यो आसात त्यो ना जावपाची चड गरज आसा. आनी ताका लागून म्हाका दिसता की घरांतल्यान खंय तरी पयली सुरवात जावपाक जाय. आनी ताज्याच भोंवतणी नेपाळ सारक्या राज्यांनी म्हणा किंवा आनी कांय राज्यांनी अशे तरेचे कायदे हाडिल्ले आसात जाका लागून ह्यो रुढी प्रथा बंद जाल्ल्यो आसात. एक तर आमी घरांतल्यान खंय तरी सुरवात जावपाक जाय, पर्सनल लेवलाचेर सुरवात जावपाकूच जाय. बट एक सामाजीक चळवळ जावन कायद्याच्या नदरेंतल्यान जर ताका एक बॅकींग मेळ्ळें जाल्यार म्हाका दिसता ह्यो प्रथा कमी जावपाक आनी हळू ना जावपाक खंय तरी खूब आदार मेळटलो. आमचे खबराकार म्हापशेच्यान संदीप कामुलकार, फोणेच्यान कृष्णा नायक आनी पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. घेऊ एक ल्हानसो वेवसायीक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. मुरगांव बंदराचो प्रवाशांचो धक्को आनी म्हाल हाडपा खातीर उबारिल्ल्या धक्क्यांचो पर्यावरणाचेर जावपी परिणाम दिवपी अहवाल दितना फटीची कागदपत्रां दिल्यात असो आरोप करून नुस्तेमारी संघटनांनी मुरगांव पोर्ट ट्रस्टाचो मुखेल अभियंतो L.A. मॅथ्यू आड पुलिशेंत कागाळी केल्या. हो अहवाल 5 ऑक्टोबराक जावपी भौशीक सुनावणे वेळार लोकां मुखार दवरतले.
हे विशीं गोंयच्या रापणकारांच्या एकवटाचो सरचिटणीस ओलेन्सियो सिमोएसान नुस्तेमारी संघटनांच्या अध्यक्षांच्या सांगातान मुरगांवचो पुलीस निरीक्षक शैलेश नार्वेकारा कडेन कागाळ केल्या. चुकीचो अहवाल सादर केल्ल्यान दुसरे वेळार ही सुनावणी रद्द जाल्या अशें सिमोएस म्हणटा. जे ड्राफ्ट EIA पळय फॉर POL बर्थ आयज रेडी केला तो आयज इज इन वायलेशन ऑफ EIA 2006 notification. An MPT chief engineer has given a declaration stating that this EIA is based on truth and if anything is false that action will be initiated on. Ays second time of public hearing postponed जाला कित्याक तुजो EIA सारको ना म्हणून. हे सिरियस ऑफेन्स आसा कित्याक हेजे आयज मिसइन्फॉर्मेशना लागून आयज 10 किलोमीटर रेडियस रायट फ्रॉम पेंजीम टू वेलसांव लोकांक त्रास जावपाचे आसा. 10,000 फिशरमॅन आयज डिस्प्लेस जावपाचे आसा. हे फॅक्ट्स तेंच्यांनी लिपयलेले आसा. TORचेर एगेन्स्ट हो EIA केलेलो आसा. CRZ हायटायड डिमार्केशन जो आला हो प्रायवेट युनिव्हर्सिटीन डिमार्केशन केला रादर गोवा कोस्टल मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीन. सो वी आर आस्किंग दॅट ऑफेन्स has to be registered under the Environmental Protection Act section 15 and 167 of the IPC. अतिरिक्त कोळशाची हाताळणी, लाकडाच्या कुटग्यांची येरादारी आणि ड्रेजिंगेक लागून ओल्ड क्रॉस नुस्तेकार सहकारी सोसायटीचो अध्यक्ष कुस्तोदियो डिसोजान MPTचेर आरोप केल्यात. चीफ इंजिनियराचेर FIR रजिस्टर करता कित्याक आयज पासून MPT सगळें इनलिगल करीत आहा. कोल हँडलिंग इनलिगल केलें तेणें. दुसरें ड्रेजिंग मेन ड्रेजिंग इशू इनलिगल केलें. तिसरें ऑयल पोल्युशन उदकान चुल्यार नुस्त्याक मोत्ता पोल्युशनाचेर. वुडन चिप्स पोल्युशन इतलें पोल्युशन जालां आसतना आयज पासून कोणूच कांय गव्हर्मेंट जावं कोणूच कांय एक्शन घेयना. सो आमी निचोय केला एक चीफ इंजिनियराचेर FIR करपाची आनी हेजेर तरी कितें तरी एक्शन जावचें म्हूण आमचें मागणें नुस्तेकारांचें तशें वास्को लोक रावता तेंचें. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. मायनिंग लिजांचेर नूतनीकरण केल्या ताची फौजदारी चौकशी जावपाक जाय अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या. ते खातीर ते विजिलन्स आनी पुलिशेंत कागाळी करतले. त्योय बी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार, आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार आनी सरकारी अधिकाऱ्यां आड. बंद जाल्ले मायनिंग परत बेकायदेशीरपणान सुरू करपाक कारण आसा भाजपाचे सरकार असो आरोप आता काँग्रेस करपाक लागल्या. मायनिंग लिजांचे प्रकरण, SEZच्या लुकसाण भरपाई वेले व्याज फारीक करपाचे प्रकरण, खाजगी बिल्डिंग्यो भरमसाट भाड्याचेर घेवपाचे प्रकरण अश्यो सगळ्यो भानगडी भायर काडटले अशें काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरान फाटल्या सप्तकांतच जाहीर केल्ले. We are going to file before the vigilance and before what is it? Vigilance and police, and not file and keep. Proceed, pursue and take it to its logical conclusions. Because these are the people who are talking of zero tolerance to corruption. Two people who were chairing the government and presiding over the affairs of the government when this policy decision was taken, which has been struck down by Supreme Court in those words. Between 5th of November 2014 and 12th of January 2015 were two persons, Parrikar and Parsekar. You see, and there are others who are bureaucrats and some others. We are going to do a systematic approach on this issue and take it to its logical conclusion. आमची लिगल टिमीन बारीकसाणेन अभ्यास केल्लो आसा. तितून भितर सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर, त्याच बरोबर लोक आयुक्ता मुखार जी क्लाउड ऑलॉवसान केस फायल केल्ली तो संदर्भ, आनी त्याच बरोबर लक्ष्मीकांत पार्सेकरान जे अफिडावीट फायल केला ह्या सगळ्यांचो तपशील करून आमच्या लिगल टिमीन ह्या जेर मुखार पावल मारून ह्या सरकाराक आनी ह्या सरकारांतल्या मंत्र्यांचे भ्रष्टाचार उगड्यार हाडपाचें आमचें पयलें पावल आमी मारतात. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी.
उदकाच्या व्यवस्थापना खातीर गोंय आनी पोर्तुगाल सरकारा मदीं जाल्लो करार हो एक विनोद अशें आम आदमी पार्टी म्हणटा. पयशे करपा खातीर सरकारान हो करार केला असोय आरोप तांणी केला. हो करार 29 सप्टेंबराक जाल्लो. हातूंत उदकाचे व्यवस्थापन, नितळसाण आनी म्हळें उदक व्हरपाचो आस्पाव आसा. ह्या कराराचेर भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकरान आनी पोर्तुगालाच्या मंत्र्यान सयो केल्यात. This collaboration with Portugal is the biggest joke on the people of Goa. It is a fact of history that the Portuguese ruled Goa for 450 years. During that time, whatever other activities people may have an opinion on, it is a fact that they created certain infrastructure, whether it is roads, whether it is drainage, whether it is gardens, whether it is coconut plantations. Whatever development the Portuguese did lasted for hundreds of years, and since the reigns of the state of Goa went to parties like Congress and BJP and MGP and Goa Forward, in just 2-3 decades they have destroyed all these drainage channels and the roads and whatever green areas and all the other developments that were done. And today they are claiming that they are going to have collaboration with the Portuguese. This is the biggest joke, and there is only one explanation for this, which Mr. Padgaonkar has given, that there is probably some money to be made in these projects. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत. घेऊया एक आनी एक ल्हानसो वेवसायीक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. मंत्रीपद दिवपाच्या विशयावेल्यान उपराशिल्लो वाद मिटला. हे विशीं कार्यकर्त्यां उलोवणी जाल्यात. आतां खंयचोच कार्यकर्तो नाराज ना अशें गोंयचो भाजपाचो अध्यक्ष विनय तेंडुलकर म्हणटा. तशेंच लोकसभे वांगडाच विधानसभेची वेंचणूक जावपाची शक्यताय ताणें न्हयकारल्या. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार आनी आमदार पांडुरंग मडकयकाराच्या भलायकेत सुदारणा जायत आसा अशेंय ताणें सांगलां. मंत्रीपद दिवपा वयल्यान नाराज जाल्ल्या कार्यकर्त्यां कडेन उलोवणी केल्यात. हो वाद आतां मिटला अशें तेंडुलकरान सांगलें. भाजप सरकाराक तांची 5 वर्सां पुराय करपाची आसात अशेंय तो म्हणटा. प्रश्न मिटलेलो आसा. मंत्रिमंडळ जातकर थोडे कार्यकर्त्या भितर थोडे आसतात की आपल्या प्रत्येका दिसता आपलो आमदार मंत्री जावचो, आनी ते कार्यकर्त्याक सगळ्याक वेवस्थीत सांगून तो प्रश्न आतां मिटलेलो आसा. तेजो प्रश्न काय प्रत्येका कडेन उलोवणी जाली, कार्यकर्त्या उलयल्या आनी तांचें समाधान जाल्लें आसा आनी कार्यकर्ते परत कामाक लागलेले आसा. आमकां हें सरकार 5 वर्सां पासून चलोवपाचें आसा गोंयचें भारतीय जनता पक्षाचें, आनी 3.5 वर्सां नंतरूच आमी ह्या विधानसभेचें इलेक्शनां वतलीं. सुदारता सिमाचे हेल्थ. येणारे फुडल्या आठवड्याक आमी दिल्ली वतले तेन्ना तेंची भेट घेवन येतले. मडकयकर हांव सदांच तानावडे वचून आयलें. हेल्थ बरी आसा, बरो उलयता, आनी 15 दिसांनी तरी आनी पूर्ण फीट जातलो अशें म्हाका दिसता. दक्षिण गोंयचो खासदार नरेंद्र सावयकार गांधी जयंतीचेर उलयलो. भाजपाचे कार्यकर्ते सबंद देशभर पदयात्रा काडटले. 2 ऑक्टोबराच्यान ह्या पदयात्रेक सुरवात जातली आनी जानेवारीच्या 30 तारखेर ताची सांगता जातली. तशेंच सरदार पटेलाच्या पुतळ्याचे काम पुराय जायत आयला. 31 ऑक्टोबराक ताचे उक्तावण जातले अशेंय ताणें सांगलें. लोकसभा इलेक्शन्स दोळ्यामुखार दवरून पार्टीन कांय प्रोग्रामाचें ऑर्गनायझेशन केलां आनीक तेचोच एक भाग म्हणून मागीर जी एक ऑब्वियसली त्या कडेन आनी बूथ स्ट्रक्चर आसत, बाकी ऑर्गनायझेशन स्ट्रक्चर आसत, हें बिल्डअप करपाचें आनी बांदून काडपाचे एक कार्यक्रम आसातूच. पूण त्याच बरोबर 2 ऑक्टोबराक महात्मा गांधीची जयंती जी आसा ती 150वी जयंती आसा, 150th बर्थ एनिवर्सरी. तेन्नाच्यान 30 जानेवारी मेरेन सगळ्याच देशभरा भितर भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते जे आसात ते पदयात्रा काडटले. महात्मा गांधीजीन देश स्वातंत्र्य करता आसतना जे पदयात्रेचो प्रोग्राम सगळ्या देशांतल्या जनतेक दिल्लो, ती महात्मा गांधींची लिगसी आनी त्यांचो स्वच्छतेचो कार्यक्रम जो स्वच्छ भारत मिशनाच्या निमतान आमच्या सरकारान आनी पार्टीन हातीन घेतिल्लो आसा तो, आनी फाटल्या हे सगळे लक्षांत दवरून खरें म्हणजे ही अशा पद्दतीचो प्रोग्राम 2 ऑक्टोबर ते 30 जानेवारी मेरेन सगळ्या देशभरा भितर जातलो. त्याचोच एक प्रोग्राम म्हणून गोंया भितर सुद्दां आमी सगळे जाण तातूंत वांटेकार जावपाचे आसात. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. भायर जाल्ल्या 2 मॅची उपरांत FC गोवाची मॅच 24 ऑक्टोबराक मुंबय FC सिटी आड आनी 28 ऑक्टोबराक पुणे सिटी FC आड जातली.
FC गोवाची पहिली मॅच सोमारा नॉर्थ ईस्ट युनायटेड पंगडा आड गुवाहाटी आसा. ताका लागून FC गोवाचो फॅन क्लब शेनवारा राती कडेन गुवाहाटी वचपाक भायर सरलो. पोरू वर्साच्या सिजनान उपांत्य फेरयेत FC गोवाचो प्रवास सोंपिल्लो. ह्या सिजनान FC गोवा पंगडाच्यो पयल्यो दोनूय मॅची भायर जातल्यो. उपरांत 2 मॅची गोंयच्या फातोड्डे स्टेडियमार जातल्यो. गोवा 365 खातीर खबरां पत्रकार क्लिंटन डिसोजा. उच्च न्यायालयान मिरामारचें उद्यान लोकां खातीर राखून दवरला. हावसिंग सोसायटीन आपल्या लोकां खातीरच हें उद्यान आडावन दवरिल्लें. ताका लागून गोवा फावंडेशनान कोर्टान जनहीत याचिका घाल्ली. आगरवाडा गांवांतल्या खाजन जमनींतल्या उदरगतीच्या कामां आडय गोवा फावंडेशनान कोर्टान धांव मारल्या. ही जमीन नो डेव्हलपमेंट झोनान येता. हावसिंग सोसायटी लोकांक उद्यानात येवपा पासून अडयता अशें म्हणून गोवा फावंडेशनान कोर्टान जनहीत याचिका घातिल्ली. हे उद्यान नगर नियोजन खात्याचे, पूण तांणी ह्या उद्यानाचो ताबो राणा खात्या कडेन दिल्लो. We are very happy that the Bombay High Court has once again restored the park on the Miramar Dona Paula Road back to the public. We had gone to the court because the Shalom Cooperative Housing Society, which is just next to the park, had made several efforts in the past to try and see whether the park could be made into something which would be exclusively for the entertainment of their own society members. The High Court ensured that the gate which was put by Shalom was removed and a revolving gate has been put so that people can go in and out. There was also a board put up now which declares the park as a public park. आगरवाडा वेल्या खाजनान बांदकामां सुरू जाल्यात म्हणून गोवा फावंडेशन कोर्टान गेल्ले. हे जमनीचे भोंवतणी दुरीक काडपा खातीर गोंय दर्यावेळ वेवस्थापन प्राधिकरणान तशेंच नगर नियोजन खात्यान नव्या धनियाक परवानगी दिल्या. 2011च्या CRZ अधिनियमा प्रमाण ही खाजनां नो डेव्हलपमेंट झोनान येतात. The High Court has issued now a notice to all the respondents in the petition filed by the Goa Foundation concerning a development being proposed in the Agarwada Kazan. The Agarwada Kazan is a Kazan near Chobde in Pedne, and we were informed by the tenants living in the area that some party from Kolkata has come to Goa and has taken over and bought their tenanted lands without their knowing anything about it. We were very much outraged by this because when we want to do something we are not allowed. But if a company comes all the way from West Bengal all the way to Goa, they are treated with great adoration. They are given all the permissions. The police are supporting them. The deputy collector is supporting them. The town planner is supporting them. The GCZMA is supporting them. And the people who are living there for many years, that is all these people who are cultivating the fields and who are also fishing in that area, they are now told that this land is not yours anymore. म्हापशेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. लंगडी खेळा संघटनेन गोंयच्या भुरग्यांच्या आनी चलयांच्या लंगडी पंगडांचो आयतारा दिवचले भोवमान केलो. राष्ट्रीय पावंड्यार बरी कामगिरी केल्ल्यान ह्या दोन्ही पंगडांचो सन्मान केलो. लंगडी खेळा संघटनेन दिवचले लंगडी संघटनेच्या जोडपालवान ह्या कार्यावळीचे आयोजन केल्ले. आयज ह्या भुरग्यांचो केल्लो भोवमान बाकीच्यांक हो खेळ खेळपाक उर्बा दितलो अशें संघटनेचो वांगडी संतोष मराठेन सांगले. क्रीडा क्षेत्राशिवाय विद्येच्या पूर्णत्व येत नाही. म्हणजे त्याचं घडतं की नाही, जर तुम्ही क्रीडा क्षेत्रात खेळल्याशिवाय ह्या शिक्षण क्षेत्राचं विकास किंवा शिक्षण क्षेत्र परिपूर्ण केलं तर येणार. तुम्ही वडले तुमका वाचतले, खूप तुम्ही आत्मसात करतले. तुमच्या बाकीच्या सगळ्या क्रीडा क्षेत्रातल्या क्रीडा तुम्हाला मैदानात धावण्यातल्या खेळायतल्या तुम्ही एका वेळच्या शिक्षणात जाणी म्हटलं पाहिजे. तो पाठ म्हटलं सगळ्या आमना धावणायला त्या धावण्याच्या उपरांत योग्य परिणाम होण्याच्या पर्यायाचे तो तुमका पूर्णत्वाकडे होता. दिवचलेच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. आणि इतल्यान ह्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते खेरीज नव्या खबरां खातीर आमच्या फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंटाक फॉलो करात. देव बरें करूं.